म्हादईचो वो जो लढो आसा वो लढो आमच्या अस्तित्वाचो आसा। हांव गोंय सरकारचो जलस्रोत मंत्री असल्या कारणान म्हजें प्राथमीक कर्तव्य आनी परम कर्तव्य आसा की वो लढो खंयच्याय परिस्थितीन गोंय सरकार जिखपाक जाय। आनी ताका लागून मे म्हयन्यान जेन्ना आमी सुनावणेक दिल्ली गेल्ले त्या वेळार हांवें एक पत्र दवरिल्लें माननीय केंद्रीय जलस्रोत मंत्री श्रीमती उमा भारतीजी। त्या वेळार आमकां एक्सटेंशन दिवचें ह्या दृश्टीन हांवें एक पत्र दवरिल्लें तांकां, कित्याक म्हजी तांची व्यक्तिशः भेट घडूं शकली ना, कित्याक एक केंद्रीय मंत्री त्या वेळार एक्सपायर्ड जाल्ले। त्यामुळे हांवें तें पत्र दवरिल्लें की आमी येता ते ही जी हो लढो आसा ताजें एक्सटेंशन आमकां एक वर्स तरी मेळूं जाय म्हणून। आनी कर्नाटक सरकारान सदांच तातूंत भितर खो घालपाचो प्रयत्न केला। आमकां एक्सटेंशन मेळचें न्हू अशी तांची एक भुमिका जी आशिल्ली ती भुमिका सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयान दाखोवन दिला की आमी एका निर्णायक टप्प्याचेर आनी जिखपाच्या मार्गाचेर आसा। आनी म्हजें कर्तव्य ठरता जलस्रोत मंत्री ह्या नात्यान की ह्या राज्याची ती एक प्राथमीक जबाबदारी, परम कर्तव्य आसा म्हजें तें, आनी त्या दृश्टीन हांव म्हजें कार्य सदांच लडोवपाचो प्रयत्न करतलों। आनी म्हाका आतां आशा आसा की आमी आतां जिखपाच्या टप्प्यार पाविल्ले आसा।